नमस्कार, दनपारच्यो खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. ज्या जाग्यार चंद्रयान 3चो विक्रम लँडर उतरलो त्या पॉइंटाक सगळो जग ह्या फुडें शिवशक्ती ह्या नावान वळखतले म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयलो. ह्या फुडें खंय 23 ऑगस्टाच्या दिसाक नॅशनल स्पेस डे म्हूण मनयतले. विदेश भोंवडेक आशिल्लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भारतात परतलो. पयली बंगळूर वचून चंद्रयान 3च्या येसा खातीर इस्रो टिमीचे अभिनंदन केले. तांच्या कामगिरीचे कौतुक करीत तांकां सॅल्यूट केले. भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था, आप सबको सैल्यूट करना चाहता था. सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को. चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है. जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा. चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा. एक और निर्णय लिया गया है. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा. स्पोर्ट्सांतलो नामनेचो दिलीप सरदेसाय पुरस्कार 2023-24 रद्द. अवॉर्ड सिलेक्शन कमिटीचो निर्णय. खंय नॅशनल लेवलार जायत्या भुरग्यांनी भाग घेतलो, मात गोंयाक मेडल्स मेळूंक नाशिल्ल्यान हो अवॉर्ड दिवंक शकना म्हूण कमिटी सांगता. 29 ऑगस्टाक जावपी पुरस्कार वितरण सुवाळो खंय रद्द. दिलीप सरदेसाय स्पोर्ट्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2023-2024 यांची सिलेक्शन कमिटीची मीटिंग जाली. हे मिटिंगेक डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, तशेंच अर्जुना अवॉर्ड ब्रह्मानंद शंकवाळकर, तशेंच गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी गुरुदत्त भक्त आशिल्ले. हे मिटिंगेक जी मिटींग आसता सिलेक्शन कमिटीची, ती आसता की अवॉर्ड कोणाक दिवपाचो. हो जो अवॉर्ड आसा तो एक मेडल तांकांच गावचो अशें स्पोर्ट्स सेक्रेटरीन एक सजेशन केल्लें. तेजेर बाकीचे कमिटी जे आशिल्ले मेंबर ते एग्री जाले की जे फक्त स्पोर्ट्सचे मेंबर येयले ते फक्त पार्टिसिपेट जाले इंटरनॅशनल लेवलाचेर, पण तांकां अवॉर्ड कांय गावना. हे कारणान जो दिलीप सरदेसाय स्पोर्ट्स एक्सलन्स अवॉर्ड आसा 2023-2024 तो दिवपाना कोणाक हे वर्सा. आणि जे फंक्शन आशिल्लें 29 तारखेक आशिल्लें अवॉर्डाचें फंक्शन, तें फंक्शन कॅन्सल केल्लें आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्लीत अर्थमंत्री सीतारमणा बरोबर बसका जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयच्या उदरगती विशीं तसोच गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्सा विशीं चर्चा जाली. अर्थमंत्र्यान खंय गोंयाक केंद्राची जायती आर्थीक मदत मेळोवन दिवपाचें उतर दिलां. खेळा मंत्री ठाकुरानूय नॅशनल गेम्साक आदार करता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्याक सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसाच्या गोंय भेटी उपरांत मुख्यमंत्री दिल्लीत पावलो. थंय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणा बरोबर बसका जाली. बसकेत गोंयच्या उदरगती विशीं तशेंच गोंयांत जावपी नॅशनल गेमी विशीं चर्चा जाली. अर्थमंत्री सीतारमणान गोंयाक केंद्र सरकार कडच्यान जायती आर्थीक मदत मेळोवन दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्याक दिलां. उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरा बरोबर मुख्यमंत्र्याची बसका. त्याच्या बरोबर नॅशनल गेम्सा विशीं चर्चा.
नॅशनल गेम्स गोंयांत करपाक जाय ती मदत करपाचें ठाकुराचें मुख्यमंत्र्याक आश्वासन. लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याचे आत्र्या पैऱ्यान केंद्रा कडेन बसका चालूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा आयलो तरी दाबोळे उरतलोच. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आणि नागरी उड्डाण मंत्री सिंधियाचे गोंयाक उतर. दाबोळेचो इशू घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री माविन, पर्यटन मंत्री रोहन आणि राज्यसभा खासदार तानावडे मंत्र्यांक मेळ्ळे. दाबोळे कन्स्ट्रक्शनाक नौदळाच्या एनओसीचो इशू रक्षा मंत्र्याच्या कानार घालो. नौदळा खंय 50 मीटर बफर पुरो. मुख्यमंत्री सावंत, येरादारी मंत्री मोविन, पर्यटन मंत्री रोहन आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडेन दाबोळे विमानतळाच्या विशयाचेर केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाची आणि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाची भेट घेवन दाबोळे विमानतळ चालू उरचो म्हूण परतून आश्वासन घेतले. आमचे ज्योतिरादित्य सिंधिया मेळ्ळे, युनियन मिनिस्टर फॉर सिव्हिल एव्हिएशन, आणि तेका आमी मेळ्ळे तेन्ना तेणे सांगले द क्वेश्चन ऑफ क्लोजर ऑफ डबोलीम डज नॉट एरायज. आय एम गिव्ह माय फुलेस्ट मीन्स एश्युरन्स बोथ द एअरपोर्ट्स Dabolim and Mopa will continue. Question of Dabolim being affected does not arise. He will do what is necessary to see that both airports continue. And then sangle it is my airport as a this airport authority of India airport. How can I even think of its closure of traffic being reduced and to close that? That question does not arise. And सारखे आमका आश्वासन दिले. Okay. तिंगासून आम्ही माननीय डिफेन्स मिनिस्टर मेळपाक गेले, श्री राजनाथ सिंग जी. तेणे आमकां सांगले जशे दुसरे स्टेटीनूय आहा, गोंयानूय आहा, डिफेन्स म्हूण एअरपोर्ट चलता आणि सिव्हिलियन एअरपोर्ट म्हणून चलता, ते तशेंच चालू उरतले. कोणे सांगला, कोण ही भीती घालता बेश्टे दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जाता, प्रश्नूच येना म्हूण. मोविनान नेव्हीचो इशू काढलो. बांदकामांक परवानगी घेतना नेव्ही कडच्यान थळाव्यांची सतावणूक जाता म्हूण रक्षा मंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिले. रोखडोच उपाय काडटा म्हूण राजनाथ सिंहाचे उतर. परमिशना नेव्ही लोकांक खूप त्रास करता म्हणून सांगले. एनओसीच दिना. 5-6 महिने, 1 वर्स, 1.5 वर्सान रिजेक्शन धाडटा. लेटेस्ट एक तेका दाखयलें पत्र येयला, पुलीस व्हेरिफिकेशन हाड म्हूण येता. पुलीस व्हेरिफिकेशन घेवन यो म्हूण. हें कितें? हांवें सांगलें कितें ना कितें नये ते एक म्हणजे एक्सक्यूज सोदता. तेन्ना तेणें सांगलें आपण नेवल चीफा आपयता, गरज पडल्यार तुकाय आपयता त्या टायमार, आणि जाता तितले बेगीनचे बेगीन हो इश्यू आपण रिझॉल्व करतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. दोनापावला एका घरांतल्यान 40 लाखांचे भांगर आणि 5 लाखांची कॅश चोरयेचे केशीत गोंय पुलिसांचे स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशन. चोराक पश्चिम बंगालांतल्यान उखल्लो. SP निधीन वाल्सन म्हणटा ही ब्लायंड केस. CCTV आणि इंस्टाग्रामाच्या आधारान चोराक धरलो. आतां मेरेन खंय 40 लाखांची वसुली तांचे कडच्यान जाल्या. गोंयांत चोरयो जायत आसा. घरां दुकानां फोडपाची प्रकरणां सुरूच. स्मार्ट सिटी पणजीतूय चोरी जातात. 25 दिसा फाटीं दोनापावला भांगार आणि कॅश धरून 45 लाखाची चोरी जाली. गोंय पुलिसेन ह्या प्रकरणात पश्चिम बंगालांतल्यान सुरेदार शेत्री ह्या 31 वर्साच्या तरणाट्याक धरलो. चोर सध्या पुलीस कस्टडीन आसा. चोराक धरपाक पुलिसेन तंत्रज्ञानाचो आधार घेतलो. स्मार्ट सिटी पणजीतल्या पुलिसांचे स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशनाक लागून चोर सापडलो. हो पळयात, तुमकां स्क्रीनीर दिसता तो राजभवना कडलो रस्तो, आणि त्या सामसूम रस्त्या वयल्यान सायकलीन वचपी होच तो 45 लाखांची चोरी करपी चोर. पणजेच्यान दोनापावला वतना CCTV तो कॅप्चर जाला. हो व्हिडिओ चोरी करच्या पयलींचो. आता हो व्हिडिओ पळयात. दोनापावला वाठारांतल्या एका घरांतलो हो व्हिडिओ. तोंडाक मास्क घालून तो तरणाटो चोरी करतना स्पष्ट दिसता. घरातली सगळी ग्राउंड फ्लोरार न्हिदिल्ली. तीच संद साधून हो पयल्या माळ्यार वचून चोरी करताना दिसता. ह्या व्हिडिओत तो चोरी करून सायकलीन परत पणजे येतना दिश्टी पडटा. तो खेळपाक एका कॅसिनोन गेलो. थंयच्या CCTVन ताचे मुखावळ स्पष्ट दिसता. ह्या फुटेजीचो पुलिसांक तपासा वेळार खंय मोठो आधार जालो. कॅसिनोत खंय तो हरलो. त्या उपरांत त्याने सोमतीच गोंय सोडून मुंबय गाठली. थंय चोरिल्ले भांगार विकले आणि त्या उपरांत ताणे टुराक गेलो. थंयच्यान तो सरळ आपल्या गांवांत पश्चिम बंगालात गेलो. पुलिसांनी ताका सोदूंक वेगळीच आयडिया वापरली. इंस्टाग्रामाचेर चलयेचो फेक अकाउंट केलो. ताचे कडेन उलवप करून
ताका घुसपायलो आणि संद मेळटाच ताका धरलो. Now the police came up with a very intelligent plan in which we have found out the identity of this person is Nepali and he is of the age 31 years. फिर हमने देखा कि इसका जो नंबर्स जो ट्रैक यूज़ किया है, दिस नंबर्स इज लिंक्ड टू वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट. इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में देयर इज नो अदर नंबर बाय विच वी कैन ट्रेस हिज लोकेशन, बट द इंस्टाग्राम अकाउंट वाज एक्टिव. द पुलिस ऑल्सो क्रिएटेड ए फेक इंस्टाग्राम आईडी ऑफ ए गर्ल. हमने एक फेक आईडी बनाया लेडी का, इनफैक्ट ए गर्ल का. वी टुक द हेल्प ऑफ ए गर्ल also and we started talking with the person. Where after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location and person revealed his phone number. Immediately a team was sent to West Bengal. West Bengal में उसको West Bengal पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रेंड किया. वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में. कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया. ट्रांसिट वारंट के बाद वी केम हियर. We presented it before the court here, where we got the PC. और उसके इंस्टेंस में we recovered some of the jewelry from Mumbai. The case is under further investigation. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी वांगडा साहिल मांद्रेकार. 2 परीक्षा घेवच्यो म्हूण केंद्रान सांगलां खरें, मात ती शिफारस बोर्डान निर्णय घेवपाचो गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. एखादो भुरगो दुयेंत आसल्यार वा राष्ट्रीय खेळांनी प्रशिक्षणात वांटेकार जाला असल्यार ताची परीक्षा बुडची न्ही म्हूण ही व्यवस्था. NEPत 6 म्हयन्यांत एक परीक्षा अशी तरतूद आसा. 2025-26 ती लागू जावंक शकता. कोणाक जर सपोज मार्चाची एग्जाम चुकली आसत, मे बी ऑन मेडिकल ग्राउंड आसतली किंवा तो नॅशनल गेम्साक तो पार्टिसिपेट जाल्लो आसत किंवा ट्रेनिंगेक जाल्लो आसत, तर ताज्या खातीर आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दवरची म्हणून ती दुसरी एग्जाम. सध्याचे नवीन जे धोरण आसा त्या धोरणात अशी तरतूद आसा की एक तर तुज्यान मार्चाक बसो येता, एप्रिलाक बसो येता किंवा तुज्यान जुनाक बसो येता किंवा जुलैक बसो येता. अशें कितें तरी ते स्वरुपाचे ते धोरण आसा. जे धोरण हे फक्त रिकमेंडेशन आसा, म्हणजे बोर्डान ताचेर विचार विनिमय करून मागीर ताचेर योग्य तो निर्णय घेवचो आसा. म्हणजे सर थोड्या भुरग्यां अशें दिसता की बाबा एका वर्सान 2 बोर्ड एग्जाम, तशें काय ना, एकूच आसतली बोर्ड एग्जाम सध्या तरी. हय, माझ्या म्हायती प्रमाणे सध्या तरी तसो विचार ना. आसा हे आसा प्रोविजन आसा. प्रोविजन कशें आसा की 6 म्हयन्या खातीर एक एग्जाम, उरलेल्या 6 म्हयन्या खातीर दुसरी एग्जाम अशें, आनी दोनूय मागीर एग्जामीचो कंबायन म्हणटा तो रिपोर्ट करप अशें एक प्रोविजन आसा ते NEP. अजून ताचेर निश्चित अशें कांय ना. हेच रिकमेंडेशन. कदाचित ते 25 किंवा 26 दरम्यान ते लागूंक शकता. शो मस्ट गो ऑन. मोपा एअरपोर्टा लागसार सनबर्न फेस्टिवल लागीं फायनल. सनबर्न प्रमोटर हरिंदर सिंगाची मुख्यमंत्र्याचो सचिव सरकारी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली. मोपाचेर सनबर्नाक परवानगी दिवपाचे लागीं थारलां म्हूण सरकारी सुत्रांकडच्यान प्रुडंटाक कळटा. सनबर्नाचो इशू फाटल्या विधानसभेतूय आयिल्लो. दर्यादेगार जावपी सनबर्न आता मोपा विमानतळार जावपाचे लागीं फायनल जाला. सनबर्न प्रमोटर हरिंदर सिंगाची मुख्यमंत्र्याचो सचिव सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका. मोपाचेर सनबर्न जावपाचो म्हूण बोवाळ विधानसभेतूय जाल्लो. तेन्ना GMR सनबर्न करता आसत जाल्यार तांकां सरकार आडोवंक शकना म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्ली. सनबर्न मोपाचेर नाका म्हूण कांय थळाव्यांनी बोवाळ केल्लो. मात GMR सगळे पयस करून सरकार कडेन मान्यतेक पावला. फायनल अप्रुवल मेळटकीच सनबर्न मोपाचेर फायनल. 2007 जेन्ना पयले EDM हे सनबर्न हांगा कानोळे स्टार्ट जाले, थंयसरल्यान ते शिफ्ट जावन आतां वागातोर शिफ्ट जाले. इतके वर्सां तुमी पळयता आसतले की सनबर्न फेस्टिवल हे वागातोर जाताले. पण आज आमकां न्यूज कळ्ळी की आज CM सेक्रेटरी आनी जे प्रोप्रायटर सनबर्न आनी जे ऑफिशियल लागता ज्या मिटिंगेक ते सगळ्यांनी मिटींग घेतलेली आहे. ते सनबर्न ऑर्गनायझर हरिंदर सिंग तेंच्या वांगडा आज CM सेक्रेटरीन मिटींग जाली. तेंच्यांनी ऑलमोस्ट जो पेडण्या एअरपोर्ट एरिया आहा थंयसर सनबर्न शिफ्ट करपाचे तेंच्यांनी आतापर्यंत 90% तरी सिलेक्शन जाल्ले प्लेसीचे. तुम्ही पळोवंक शकता एका सायडीन जी एरिया एअरपोर्टाच्या भायर
तुमकां दिसता आसतलें थंय सनबर्न येवपाचें हें शक्य जाल्लें आहा. नेक्स्ट मिटींग ऑलमोस्ट फायनल जातले आनी ह्या वर्साचो सनबर्न गोंयान हो मोपा एअरपोर्टाच्या भायर जी पार्किंग एरिया आहा जी एरिया आहा थंयसर हो सनबर्न निश्चित जातलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बाणस्तारी एक्सिडंटाचे केशींत मर्सडिजाची पात्रांव मेघना सावड्डेकाराकूय अटकपूर्व जामीन. मेघनाचे क्रिटिकल ऑपरेशन जाला. तिका रेग्युलर मेडिकल ट्रीटमेंट लागता. ते खातीर अटकपूर्व जामीन जाय म्हूण रजाव. कोर्ट म्हणटा मेघनाचो खंय गुन्यांवात कसलोच वांटो दिसना. मेघनाचो घोव परेशाकूय जामीन मेळ्ळा. तोच गाडी चलयतालो म्हूण क्रायम ब्रांच सांगता. बाणस्तारी एक्सिडेंटाच्या केसीन मर्सडीजची पात्रांव मेघना परेश शिनाई सावर्डेकाराक अटकपूर्व जामीन मंजूर. मेघनाचे सिरियस ऑपरेशन जाला. तेका रेग्युलर मेडिकल ट्रीटमेंटाची गरज आसा. कस्टडीन आसतना ट्रीटमेंटाक कळाव जाल्यार तिच्या जिवाक बरे वाईट जावं शकता म्हणून तिच्या आदोगादाचेर रजाव. मेघनाचो घोव परेशाकूय जामीन मेळ्ळा. तोच गाडी चलयतालो म्हणून क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला. मेघनाचो गुन्यांवात खंय वांटो दिसना म्हणून कोर्ट म्हणटा. ह्या प्रकरणात संद आसतनाय पुलिशेन तिच्या आड कांयच दिवना म्हणून कोर्टाचे निरीक्षण. आणि जेएमसी कोर्टान जी परेश शिनाई सावर्डेकर हाची बायल जी आसा मेघना शिनाई सावर्डेकर तिका बेल ग्रांट केल्ली आसा ऑन मेडिकल ग्रावंड्साचेर. आणि म्हाका दिसता आतां हाच्या पयलीं परेशाक बेल ग्रांट जाल्ली आनी तेच्या उपरांत तेच्या बायलेक मेघना हिका बेल ग्रांट जाल्ली आसा आयज. आणि बेलीची ऑर्डर आसा तितूर मेन्शन केल्लें आसा की मेघना सावर्डेकर खंयच एब्सकॉन्डिंग जावपाक शकना तेन्ना ती केन्नाय पुलिसांनी आपयली जाल्यार ती प्रोड्यूस जावपाक रेडी आसा म्हणून. कोर्टेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. रेल्वेन जमीन संपादन करिनासतनाच डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू केलां. काम बेकायदेशीर म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ. रेल्वे कडेन जमिनीची मालकी ना. हायकोर्टात केस चल्ल्या तरी आसतना रेल्वे खंयच्या आदारार काम करता काय म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. रेल्वेक जमीन दियात म्हूण मामलेदारान खंय नोटीस काडिल्ली. दिवचे ना म्हूण लोक ठाम. The villagers of Pale and Nijorsi were called, giving them a notice 2 days prior, saying that their possession will be taken by the railway, and if they have any objection, to come and appear before the court. However, in the notices, there's nothing specific written about who's getting how much property. Nothing is written. No demarcation has been done of those properties. The railway has, without taking possession of the land, has already started and is already continuing with illegal construction in the village, which is completely illegal. Around 150 to 200 villagers have come to this place as they've been called on a notice which doesn't state anything clearly, but is only asking for land. It's already taken up in the High Court, and the matter is going on, and if needed, we'll be also going to the appellate authority, the higher authority. Villagers opposed. No one is willing to give their land to the possession of the railway. आज आमकां एक 3-4 दीस जाले की नोटीस इश्यू केल्या फ्रॉम द मामलतदार टू मीट अप विथ द मामलतदार टू हँड ओवर पोजेशन ऑफ सर्टन सर्वे नंबर्स. ओके, सो लोक मातशे उचामोड जालो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.